आयज आमी आसा नावेली पंचायती आनी म्हजें नांव सॅनी गोम्स आनी हांव मांडोपा SP मोडी वयलो आनी आमची आयची ग्रामसभा आशिल्ली. आयची ग्रामसभा आमचो जेन्ना फाटली ग्रामसभा आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें. हें रेजोल्युशन आमी घेतलें की इलिगल लँड फिलिंग हिल कार्टिंग जाता आनी तो नो डेवलपमेंट झोन म्हूण तेजें कसलें कन्स्ट्रक्शन येवचें न्हू म्हूण. आनी आमकां सरपंचान सेक्रेटरीन आमकां प्रॉमीस केल्लें आपूण तिंका कांय जावपा दिवपाना इलिगलिटी आपूण तें स्टॉप कोतलें म्हणून टोटली. बट तरी आसतना रेजोल्युशन घेयला आसतना ते अजून पासून थंयसर काम चालू जालें. लँड फिलिंग जालें, हिल कार्टिंग जालें, मोटरसायकल रेस चलता अजून पासून. जेन्ना आमी सरपंचाक आज क्वेश्चन केलो जें रेजोल्युशन घेयला आसतना परत हें कित्याक जालें काय म्हळ्यार ती म्हणूं लागली ती प्रायवेट प्रॉपर्टी बाकार आहा म्हणून. मागीर बाकार आहा जाल्यार ते एक आमी सांगलें बाकराच्यान कितें करूं जाता, बाकराच्यान कितें करूं जाता, ताका ऑथॉरिटी ना, पंचायतीन तेचें स्टॉप करूं जायना, ताका परमिशन लागना काय म्हळ्यार ती फकत थिंग उर जाली आनी थंयसर एक फॅमिली राजकारण हें उत्पन्न जाल्लें आसा. ते चेड म्हाका झगडी करूं येयलो, ते गोजवणी म्हाका करपा येयलो. फकत रायट आहा ती एक सरपंच म्हूण तेच्यान म्हाका उलोवपा जातालें. बट हिंग बोलतें जालें, हें फॅमिली राजकारण जालें, चेड येयले ते गेलो घोव येयलो झगडी करूं येयलो मोकळे आनी ती सांगो लागली हांव बिल्डरा कडेन 700 मेत्र जमीन मागोता, कपेलाक 1000 जमीन मागोता. हांव थिंगाचो पयलीचो त्या मुणकार म्हाका रायट आसा म्हगेलें कितें मुणकाराक कायद्या प्रमाणे आनी भायल्यान जें कितें सोबत लागू जाता तें म्हाका मागोन घेवपाचें. ऑलरेडी म्हाका पयलीं बाकान आसतना मोकळे बाकान पयशे पासून वयलो आय, पेपर वर्क पासून करून पयशे वयलो आसाय. आनी आज ही फालसिदादपण उलोवपा येयलें सरपंचागे चेडो आनी ती आनी एकली बायल ती पासून गेली घराको येयलोली म्हाका हेल्प करूं येयलो म्हूण सांगता ती. बट हेल्प करूं येयलो जाल्यार ती म्हाका कंप्लेन गायलें ती रेजोल्युशन गेल तें विथड्रॉ कर म्हूण सांगताली. आनी वयल्यान ते म्हाका सॅली कार्दोस ते म्हणटाले म्हाका घराको पासून तेणें आपयन वयला तुगे कितें प्रॉब्लम सॅनी थिंगा तुगे कितें तुका 700 मेत्र दिल्या तूं सेटल जातलो एशें कोन्न ते म्हाका घराको पासून व्हरून ते म्हाका हें केल्लो आसा. हांव जितें म्हजें आडकूड जाता तें एनवायरमेंट जें म्हगे गांव सांबाळटा म्हूण तेंगे आडकूड जाता आतां देखून ती आज म्हाका पंचायत टार्गेट केलें तेमी आनी ती सगळीं एकठांय जावन मोकळे झगडी करूं येयलें ती. हांव नोडा तें कितें दिसत तें आमगेलो गांव सांबाळपाक जोर एकल्या आमकां गांवच्या नागरिकांक हक आसा आमगेली जे गांवांत वायट घडटा ताचेर निशेध मारूं जाल्यार ही कोण म्हाका सांगोकू, ही बायल मनशां कोण म्हाका सांगोकू, जावं सरपंचागे चेडो ती म्हाका सांगो कोण, जावं सॅली कोण म्हाका सांगोकू. हांवें जर तेंकोडे जर बिल्डरांक जर कितें मागिलां जाल्यार तेम सांगोचें म्हाका. तेमीन जावन म्हाका घराको आपयन बसोन तुका 700 मेत्र दिल्या तूं 1000 कपलां दिल्या तूं कुशीन सोदो काय म्हूण ती म्हाका जाताली. जाल्यार हें चलत कितें नावेली गांवांत जेन्ना हांव आयज हो निशेध मात म्हूण म्हगे गांवां वायट चलत म्हूण आज मुजेर हें आक्रमण जुलूमशाही चलता आनी आमी थिंग शेत रोयताय ती ST कम्युनिटी लोक. आज ST समाजाचेर अन्याय चलता, जुलूमशाही चलता, हुकुमशाही चलता आनी हेका पंचायत सपोर्ट कोता. आमी नोडाय तें कोण थिंग डेवलपमेंट कोण डेवलप कोत्ते तेंक टीसीपीन दिलां तें कसलें परमिशन ना ते रोड बीड केल्याय तें टोटली इलिगल. आनी थिंग इलिगल प्लॉटिंग चलता. इतले पयलीं व्हाड आहलो ते पुरवून तेमी इतले गोंयते आहलो ते म्हूण आज तेमी आमगेलीं घरां पावसा उदकां बुडोव आनी उडोव सोडे आनी इतली म्हगे बोकडां पासून मन आयज तेंची मात जाल्या म्हाका दूख जाल्या देखून हांव उलयतां कित्याक म्हाका काट टोपला म्हाका दूख जालें म्हूण हांव उलयतां. आनी ते कलेक्टरा पासून स्टॉप नोटीस ऑर्डर आसा तरी आसतना जबरदस्तीन हें सगलें घोटा. फकत आमकां बारीक समाजा लोकां हे कायदे लागताय, हे मोठ मनशां कायदे लागनाय आनी पंचायत कित्याक हेजें एक्शन घेयना. पंचायत वयल्यान म्हणटा आपूण तांकां कसलें परमिशन दिलें ना जाल्यार एक्शन कित्याक घेयना पंचायतीचें एक्शन कित्याक घेयना. पंचायतीन हेजें ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी जें इलिगलिटी चलता तें बंद जावचें आनी पंचायती ही गुंडा दादागिरी चलता तिवूय बंद जावपा जाय. कित्याक पंचायती गुंडा दादागिरी चलता
ती काबार जावपाक जायी आनी आमकां एसटी समाजा लोकांक जी वायट उतरांनी ते अपमान कोताय तेवूय आमी सबळून घेवपा नाय. काम तरी आसून चालू आसा. रेस चलता, मोटरसायकल रेस जाता आनी ते एग्रीकल्चर लँड आनी आमची टेनन्सी आनी तरी आसतना ही शेतकाराचे पडाचे पांय आजून पासून कित्याक आमकां दिना सर. बट कितें जालें हेजें एक्शन हांव रेजोल्युशन घेतून रावपाची कितें तरी तें निकाल घेवपा जाय सरपंच. बरें ओनर ती इल्लीगल करता जाल्यार ओनर कितें एक्शन घेतलो सरपंच तुमकां सांगू. रायट आहा पंचायत बॉडी कित्याक पंचायती फूल रायट आहा पावर आसा ते स्टॉप करपाक इलिगलिटी कितें चलता ते स्टॉप करपाक पंचायती रायट आहा. प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ओनर आहे ओनर तू काय करू शकता दोघं काढू शकता काय परमिशन लागणार. हा टाउन प्लॅनिंग ऑफिसर लेटर दिला माग केला सरपंच माग केला